वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशें आसा तुमी? तर आमी सगळीं बरी आसा. टायम जाला तो 11:30 आता ब्लॉग स्टार्ट करता हांव. मी बसला हांगासर. हाय म्हणा रे. सकाळ सकाळ मोबाईल घेऊन. सो आयज आसा एंड ऑफ द इयर. सो तुमचे सगळ्यांचे किती प्लॅन बी आसतले आयज. आमचे पळोवया काय अजून डिसायड जावंक ना. आणि अशें फर्स्ट टायम जाला म्हणजे 31st न्ही अशें इव्हेंट बी असतात. पण आयज काय अशें इव्हेंट ना. एक आसा चालू आसा पण जस्ट टी व्ही घालून येयला. तांकां 3 दीस ते टी व्ही जाय खंय. सो ते जेन्ना सोंपतले पळय म्हणजे फाल्यां 3 दीस काडटलो. म्हणजे आयज अशें इव्हेंट बीन कांय ना. ओके सो लायट ना आयज. जालें कितें लायट ना. मशीन मारपाक वयतालें हांव लायटूच ना. मागीर झाडून मारलें. म्हाका आतां झाडून मारपाक संवय मोडल्या आतां की सदां आमी मशिनार मारता न्ही. सो आतां झाडून मारपाक जायना. सो मारलें आनी कितले वेळ रावतले अजून 11:30 जावपा येयली. तो म्हटलें मारया म्हटलें. मशीन मारलें म्हणजे झाडू मारलें पुसन काडलें. आतां न्हावया म्हटल्यार लायट ना. गिजर ऑन जायना न्ही लायट ना. आनी सोलार अजून उदक गरम जावंक ना. सो म्हटलें अशें रावया म्हटलें 12 पर्यंत. मागीर शावर घेवया. उदक मातशें थंड आहा आनी भायर सामकें कडक वत आहा पण अजून उदक गरम जावंक ना. सो मम्मी गेला. मम्मीचे मातशे पांय न्ही सुजला. खबर ना कशें तें अशें केन्ना जावंक ना. पयलीं जातालें खूब मदीं जावकूच ना. सो आयज तिचे पांय सुजला. सो तिका म्हटलें मातशें मिठाचें उदक घालून पांय दवर म्हटलें गरम उदकान. सो तिका पळयता इफ फाल्यां परवा कमी जावंक ना डॉक्टरा कडेन व्हर तिका. ओके सो घरची न्ही सगळीं कामां जाल्ली आसा. सो कपडे बीन न्ही हांव फोल्ड करतालें. खूब कपडे न्ही अशें पडलेले फोल्ड करूंक टायमूच ना. सो जस्ट कपडे बीन फोल्ड करतालें. आनी हांवें न्ही एमेझॉनासून कितें ऑर्डर केला दाखयता तुमकां. सो मम्मी हांगा न्हिदला. मम्मी मेळटा. हाय म्हणगे. मम्मी आतां न्हिदला. मम्मीचे हो पांय सुजला गे. मम्मीनी आतां खोबरेतेल लायला पळयात. मम्मी गे हो पांय पळय अशें तांबडे जाला. हो पांय सुजला. सो म्हणलें तिका मिठाच्या उदकान पांय दवर म्हणलें तिका. आपूण न्हिदता म्हणपा लागलें. सो आयज अशें काय रांदपाचें बीन टेंशन ना. आयज वयतली भायर जेवपाक कित्याक फाल्यां भयण वयता. फाल्यां 1 तारीख तुमी फाल्यां वयता. सो म्हटलें तेमकां अशें भायर जेवपाक बी व्हरूंक ना न्ही. सो म्हटलें आयज तांकां व्हरया जेवपाक. आनी सांजचे खातीर प्लॅन आहा वचपाचें की तिमी आसा म्हणून एक प्लॅन केला सांजचे खातीर वचपाचें. शिव म्हणपा लागलो या म्हणपा लागलो. सो आयज जेवण करपाचें बी कांय टेंशन ना. मम्मी आसा सगळें. ओके जस्ट कपडे बीन हांव फोल्ड करतालें. अशें पडलेले कपडे कपडे बीन फोल्ड केला. आनी हें न्ही हांवें काल एमेझॉन आसून न्ही म्हणजे काल म्हाजें येयलें पार्सल हें पळयात कपडे दवरपाक. सद्या न्ही हांवें हें रितिकाक ऑर्डर केला म्हणजे रितिकाचे कपडे घालपाक. पळयात बरें पडलें 500 पडलें म्हाका. म्हणजे कपडे बीन अशें दवरपाक बीन. सो सद्या हें रितिकाक ऑर्डर केला. आतां व्हडले सायज ऑर्डर करतलें हांव. मम्मी म्हणपालें आपल्याकूच जाय शिवाचे कपडे दवरपाक एक सेपरेट ऑर्डर करतलें आनी म्हाजे ऑर्डर करतलें. आनी असले बारीक बारीक आहा पळय कितें टुवाल म्हणजे रितिकाचे टॉवेल मागीर स्कुलाक व्हरता ते टॉवेल सॉक्स बीन दवरपाक बरें आहा. हें पळयात अशें रितिकाची चड्ड्यो बीन दवरपाक बरें आहा. सो पळयात बरें पडलें. हें सगळें आतां रितिका यूज करतलें हांव. म्हणजे सगळे कपडे बीन धरून न्ही कपड्यान दवरतलें. म्हणजे कशें जाता खबर आहा इफ हेतून सपोज कपडे बीन दवरले न्ही इफ पॅन्ट्स बीन दवरले हाफ पॅन्ट बीन तेज्या कपड्यान दवरपाचें आनी तेज्या वयर हें दवरपाचें म्हणजे कितें स्पेस उरता कळ्ळें तुमकां न्ही. हें पळय अशें दवरपाचें. सो हें बी तशेंच एकाच्या वयर दवरूंक मेळटा. इतलें तुका स्पेस मेळटा कपडान. सो आवडलें म्हाका. मागीर करया. चल ना चल एक्चुली जालें कितें कपडे इतले पडला. आतां आनी एक मेंबर येवपाचो आहा. तेजे कपडे दवरपाक जागो ना. इतलें हें जालां. ओके सो भयणीन येताना हाडलेले कपडे बीन म्हणजे चिनूचे आसलेले सगळे कपडे बीन पळय थंय घेवन येयला. पळय असले न्ही आसलेले भयणी कडेन येताना सगळे घेवन येयले ते. असले आमकां जाय न्ही आतां सो ताका लागून. सो हें सगळें वॉश करून हाडलां खरें. आतां आनी वॉश करचें आसलें. खूब आहा हें पळयात खूब अशें आसा. सो आनी हाडपाची बीन म्हाका गरज ना. सो हें बॅग भरूं ना. हांगासर कपडे बी म्हाका यूट्यूब फॅमिलीन दिल्लेले बाबूक म्हणजे आतां येवपाक बेबी कपडे बीन तशें आसा. तूं वच ना मरे. सो कपडे बीन फोल्ड करून दवरला ताका कपडान दवरूंक जाय. सो म्हटलें सर काम कितें करया. मागीर हांव शावर घेता. मागीर वयतलें आमी जेवपाक डायरेक्ट हांगाच वयतलीं मॉलान. ना वच रे नाचता हांगा थंय मॉलान वयतलीं आमी रिट्स क्लासीक लागीं आनी मॉलान मातशें भोंवूंक मेळटलें. तुमी वचोंक ना मॉलान ताका लागून. मॉल वच बरें हाडटा चल मातशें मॉलान भोंवूंक मेळटलें.
आनी हेंच न्ही जेवण वयर रिट्स क्लासीक जेतली मातशी भोंवतली आनी येतली आमी मागीर सांजचे पळोवया खंय कितें कितें प्लॅन आहा ते तुमकां हांव सांगता. ओके सो चला मातशे कपडे बीन हांव कबाडान दवरता मागीर शावर बीन घेता आनी डायरेक्टली मागीर तुमकां मेळटा. ओके चला. तो जस्ट आयलें हांव शावर घेवन आनी हें हांवें घेतलेलें ओल्ड गोवा 200 रुपया पडले म्हाका. पण हेंच न्ही एमझॉनान न्ही 499 399 अशें आसा. तशी मोबायल आनी हांव वचून हाडटा मोबायलान नाका म्हणटा बरो म्हणटा 2 हाडला न्ही खूब जालें. ओके तुमकां दाखयता हांव जस्ट शावर घेतलें हांव उदीक गरम जालें रावल्लें हांव 12 पर्यंत. सो दाखयता तुमकां हांवें न्ही थोडे कपडे रितीकाचेर घालून दवरला आनी बरें हें आतां म्हणजे सारकें बसता. सो थोडेशें घालून दवरलें हांवें दाखयता तुमकां. आनी हें तुमकां कोणाक लिंक बीन जाय न्ही म्हाका तुमी कमेंट करा हांव तुमकां लिंक शेअर करता. ओके तुमी जाय जाल्यार ऑर्डर करात. हांव आनीक चड ऑर्डर करतलें म्हाका म्हाजे मम्मीचे कपडे दवरपाक दाखयता तुमकां. सो हें पळय सद्या दवरलां अशें म्हणजे काडटा आनी बरें पडटा अशें एक एक काडूंक अशें बरें पडटा. हें पळय आनी हांगा सगळें रितीकाचे टॉवेल म्हणजे शॉर्ट राव रे हँकरचीफ बीन आसता पळय तें दवरलां आनी थंय चड्ड्यो आनी हांगा सुद्दां सगळें न्ही रितीकाचे पॅन्ट दवरला पूण काडटा आनी बरें पडटा अशें एक एक काडूंक मेळटा. सो बरें आहा. आनी सद्या हें 2 आसा ते मागीर दवरतलें हांव. शिवणाचे कपड पळोवंक जाय कशें कशें काडटा पॅन्ट शर्ट कशें कशें तें पळोवपा नाका पयलीं ती आसतली ताका पयलीं एक ऑर्डर करून दवरता ताजें पयलीं एक बरें सेट करून दवरता. हेजें लिंक तुमकां हांव शेअर करता फोन जाय जाल्यार. ओके सो रेडी जाता आमी. आनी आयज हो व्हिडिओ तुमकां लेटूच पावतलो न्यू इयरचे म्हणजे एंड ऑफ द इयरचे तुमकां व्हिडिओ लेट पावतले. सो इतलें सांगता की गाडी मातशी स्लो मारात तर अशें रश पयस बी खंय वचनाकात. आमी खंय अशी पयस वयची ना जस्ट लागींच खंय तरी अशी गेल्यार सांजचे अशें एक रेस्टॉरंटार परत वयतली आमी की तुमी फाल्यां वयतले ताका लागून. ओके अशी पयस बी आमी खंय वयची ना. सो गाडी बी सेव स्लो मारात. ओके आमी कितलेय स्लो मारूं फाटल्यान ती येता मागीर गाडी फास्ट हय का न्ही. ओके सो स्लो मारात पिवन बिवन गाडी मारनाकात. ओके चला हांव रेडी जाताना मागीर मेळटा तुमकां. शिव तुमकां मेळोंक ना न्ही. हाय आयज शिवा फर्स्ट टायम इव्हेंट ना अशें ना आसा पण आकाश एंड करता इतलें व्हडलेशें इव्हेंट बी कांय नायच. हे भायर सरला आमी मॉल दी गोवन वयता रिट्स क्लासीक. हे मम्मी खूब फोर्स केले यो यो म्हणून मम्मीक म्हटलें आतां तरी यो आमच्या वांगडा सांजचे येनात आतां ना बरें आपण येना खंय असं म्हटलें. ओके त्या खातीर तुमकां हांव मॉलार मेळटा रिट्स क्लासीक. ओके आयज ट्युजडे न्ही म्हाका दिसना रश उरतलें रिट्स क्लासिकान. बोर्ड सारको सकयल पडलो खबर एक्चुअली बोर्ड वयर आसता. Good afternoon. Okay. चेंजीस केला Good, no? न्ही चेंजीस केला न्ही इतलें आसा आमी. सो हांगासर न्ही चेंजीस केला आमी हें कितें घातला मदीं हेंच्यांनी चेंज केला हय. हांगासर ऑलरेडी आमचे आहा रश ना आयज. सो आयज न्ही फक्त हांगासर चोणाक थालीच आहा खंय चोणाक आहा आनी खंयचेच फीश ना. ओके ऑर्डर केला एक्चुअली चिंतलें आमी वर्कशॉपार या म्हणून पण हांगा मॉलान कितें जाता आमचें जेवण न्ही मातशें भोंवपाक मेळटलें न्ही टायमपास करपाक ताका लागून ताका म्हटलें हांगा थेवया म्हटलें. ओके थाली आयली की दाखयता तुमकां गरम म्हणजे गरम उदीक. सो हें आसा थाली प्रॉन्स करी पापड शीत सोलकडी आनी हांगा आसा किशमूर हांगा आसा वालची भाजी हांगा आसा बांगडे म्हाका दिसता आंबट तीख तिसऱ्यो आनी क्रॅब शिरा. तो हें आसा थाली आनी चोणाक आहा तो हें आसा थाली. जालें आमचें आतां न्ही बेश्टें आमी मॉलान रावंड मारले आनी एक्चुली न्ही 4 तारखेक वेडींग आसा. सो वेडींग वयतली आमी तर म्हाका एक ड्रेस जाय पळयता मॉलान इफ मेळ्ळें जाल्यार हांव घेता हांव ड्रेस शिव दितलो काडून म्हाका. पण आमी मदीं न्ही हांगा गेल्ली झुडिओसान पण झुडिओसान न्ही ना तसले कपडे बरे मागीर पळयता मॉलान बी आसले न्ही एक घेता हांव ड्रेस पळया. बरें केला. सो आतां आमी येयला शॉपर स्टॉप. शिव केन्ना येता न्ही हांगासर ताका फ्री मेळटा हांगा पळय मार मार म्हणटा शिव पळय कसलो पळय ट्रायल करपाक ट्रायल. हो बरो आहा लॉंग ड्रेस अबे असलें घालून आशिना वेडिंगेक असलें घालूंक जाय. घेतली वेडिंगाक कितें म्हणटा आवाज ना हेजो पळोवया खंयचे हो
सो हांगासर न्ही घेवंक ना हांवें एक ड्रेस पयल्लो शिवनाथान शिवनाथ दाखयत तुमकां एक शिवनाथान एक ड्रेस पयलो आनी ताका तें खूब आवडलें म्हाकाय खूब आवडलें पण प्रायस पळोवन आमी उगी रावली इतलें एक्सपेन्सीव म्हाका नाका सो हो एक खूब आवडलो पण प्रायस आसा 10,900 असं म्हटलें नाका म्हटलें बरो आहा 10,000 कित्याक तें ब्रँड न्ही ताका लागून आमकां ब्रँडेड नाका आमकां सादेसो असले आतां शिवनाथ येस ते आतां मॅक्सान पळोवया मातशें हांगा सगळे ब्रँडेड आसा ताका म्हटलें आनी सगळे अशे शॉर्ट आनी डीप अशे आसा तसले घालना न्ही हांव सो मॅक्सान पळयता ओके चला सो म्हाजे कपडे काय मेळोंक ना गिफ्ट घेतला आमी वॅडिंगेक ओके 2 वॅडिंग आसा आमकां आनी शू ते गिफ्ट पॅक करता आनी म्हाजे कपडे म्हाका मेळोंक ना सो हांगा आमी इल्ल्या हॅमलीज बेश्टे पळोवपाक केन्ना येवंक ना हांगासर बेश्टे पळोवया म्हटलें आनी बरो हांगा क्रिसमस ट्री आहा दाखयता तुमकां सो पळयात म्हणजे स्नो टायप कशें दिसता हांव रेडी परत उदळ पावल्ली आमी मॉलाच्यान जस्ट मॉलान न्ही जेयली मागीर ते प्ले झोन आहा पळय ते मातशें भुरग्यांक खेळ्ळे मागीर आयली आमी ओके आतां जाली 7 आतां वयता आमी न्ही फायर वर्क्स न्ही हांगात मिरामार आहा पळय थंयच वयतली कित्याक कलंगूट बी आमी वचना थंय खूब रश आसता न्ही मिरामार न्ही चडशें कांय रश बीन आसना सो हेज्या पयलीं आमी एक वयतली दोनापावल खंय व्हरता खंय खबर ना म्हाका दोनापावल या म्हणपा आलो कित्याक तें खबर ना सो शिवाचे कितें प्लॅन आसा ओके तुज्या भायर सरता डायरेक्ट तुमकां थंयच मेळटा दोनापावल ओके चला सो आतां आमी येयला दोनापावल जस्ट दोनापावल न्ही बरें लायटींग बीन केला ID कार्ड न्ही ID कार्ड दाखय सो हें पळयात एंट्री फी आसा एडल्टाक 50 रुपया आनी मायनराक 25 सो हांगासर पळयात बरें लायटींग केला आनी हांगा आसा मदीं स्टार सो म्हाका न्ही दिसत ना की बाबा न्यू इयर येयला म्हणून फाल्यां न्यू इयर म्हणून एंड ऑफ द इयर म्हणून त्या बरें लोकूच ना हांगासर निशनाथ लोकूच ना म्हणटा लोकूच ना लोक सगळं खंय वचून बसला खबर आहा कलंगूट बिचार वचून बसला लोक आमी जस्ट बेश्टे रावंडाक गेला शिवनाथ पळय थंय लेडीज बॅग घेवन भोंवता चड लोक ना हे पळयात आनी हांगासर बरेशे एक व्हडले स्टार लायला आनी वयर वयचें ना हांव म्हाका जावचें ना वयर चडपाक तुमी वयतलो वचा पळय हांगा स्टार चड लोक ना कमी आसा हे पळयात उदकाचो सावंड बरो येता पळयात आनी तेवटेन सगळे पणजी पावलान जस्ट एक 15 मिनटां बसली आमी मागीर आयली आमी आतां जेवपाक खंय या चिंत्ताले आमी चिंतलेले की आमी हांगा या म्हणून गॅसपाडायज पण थंयसर न्ही आयज ते एक कॅप्त्रो म्हणून रेस्टॉरंट बंद आहा ते आयज बिकॉज ऑफ न्यू इयर पार्टी लागून कित्याक शिवाक थंय इव्हेंट आहा गॅसपाडायजान सो ते बंद आहा सो आतां आमी येयले हांगासर हांगा फिशरमॅन वाफ जस्ट ताज जिवंताच्या जस्ट तुजे सायडीनूच आहा ते फिशरमॅन वाफ हांगासर न्ही जेवण बरें मेळटा दिसा आयिल्ले आमी हांगासर सो तुमकां ते ब्लॉग करता दाखयता तुमकां ओके इतलें रश ना आयज ते एक बरें आसा सो शिव गेला गाडी पार्क करपाक मागीर हांगच्यान जेवन मागीर आमी मिरामार वयतली फायर वर्क्स पळोवपाक मागीर जालें इतलेंच हेचो ब्लॉग सो ते आसा ताज जिवंता जस्ट सायडीनूच आहा हें फिशरमॅन वाफ सो हें आसा रेस्टॉरंट पळयात द फिशरमॅन्स वाफ चला या भितर न्ही बरें केला हांगासर पळयात बरें उदकाचो फावंटन एंट्री मारूंक जाय सो हें आसा किचन सो फायनली आमकां मेवळें आं अबे हांगा पळय फिश पळय लॉबस्टर रियल फिश आहे हय That's a love is not Jamaica tea. When it's only going when it's only going when it's only going this much I want
सो वोदोळच्या रावल्ली आमी बसपाक म्हणजे फूल आसलेले सो फायनली आमकां मेवळें हांगा बसपाक पण नांव दिवचें पडटा सो आतां मेवळें आमकां फूल पॅक्ड आयज आं फूल पॅक्ड आनी हांगासर बरें सिंगींग चालू आहा ते बरें एन्जॉय करता आमी म्हणजे आतां ऑर्डर करता पळय कितें तें Sentendo nel millusi levar chicotai. Padre sentendo nel millusi levar chicotai. Oh Maria Pitache, 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 oh Maria Pitache. People passing by will stop. The sun goes down. Maybe some name. Come on, let me talk. रिचुकान एक सॉन्ग डिमांड केलाय का खंयचें सॉन्ग स्मोकी This song for you or for your father? ऋत्विक फॉर ऋत्विक For all three. Polonim. Porvori. Yeah. Good. Take me home, sing it. Country road. I hear the voice to come home. In the summertime, when the weather is sunny, you can swing right up there. The weather is like the color of a man. Have a drink and a dark girl to see you once again fine. If a daddy's rich, stick a rubber on middle. If a daddy's poor, you want to be still alone. So I go on day, get the morphine on island day, check the morphine on day. Sing now. Con sao đeo ta với xin tới bên đường từ cha. Puro si tôi là tên để sao giờ vì mà cả cột tên sang để vẫn gai lẹ puro puro bên trên để sao. Bailando lo enamorada vestido bucle, mokso mona poya dera kan fulle, du baura. सो आता न्ही आमी येयला हांगा मिरामार आनी तुमकां सांगू मिरामार कोण ना म्हणटा न्ही मिरामार इतले रश जाला खूब लोक आसा हांगासर आनी जस्ट 5 मिनटां उरला बार जावपाक दाखयता तुमकां हांगा लोक कितले आहा ते शिवनाथ ते हांगासर खंय लाय बेगिना कितें म्हणटा काय लँटन सावकाश सावकाश ये सावकाश गेल्या सो फायनली गेले हा पळय झाले 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 हॅपी न्यू इयर Happy New Year. हॅपी न्यू इयर विश्वनाथ खंय गेलो हॅपी न्यू इयर म्हण Happy New Year. Happy New Year. किती कसं तुमकां आनी सगळ्यांक परत एकदा म्हणटा हॅपी न्यू इयर आणि हो वर्स ती आता येयला पळय 2025 सगळ्यांचे बरे वचचे आणि जे कोणाचे वीश पुराय जावना पळय ह्या वर्सा तो आता येयला ते वर्स हा पळय 25 सगळ्यांचे वीश पुरे जावचे हांव देवा कडेन मागता ओके आणि हो व्लॉग देव हांगाच एंड करता व्हिडिओ आवडलो तर लाईक करा शेअर करा चॅनलला सबस्क्राईब करा पण मेळ्या नेक्स्ट व्हिडिओ टील देन बाय टेक केअर बाय